गोंयच्या बा भयणाक म्हजी मॅसेज तुमकां. आयज हो व्हिडिओ काडपाचें रिजन म्हटल्यार पयलेच फावट आमगेली गोंयची पार्टी लोकसभा MP इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता. नॉर्थाक बाब मनोज आनी सावथाक बाब रॉबर्ट पेरेरा हे दोगूय बाबांक आमी चड आनी चड मतांनी निवडून हाडया आनीक दिल्ली पार्लमेंटांत धाडया. कित्याक आयज पासून हे दिल्ली पार्टयांनी आमगेलो एकूय इश्यू दिल्ली पार्लमेंटांत मांडूंक ना. जावं तो म्हादय इश्यू कोला इश्यू आयज पासून आमकां गोंयकारांक डिफायन करूंक ना. कोणू गोंय येता कोणू गोंयकार म्हणटा. एकाच लागून चड आनी चड मतांनी निवडून आमी ही दोनूय सिटां दिल्ली पार्लमेंटांत धाडया. आयज ह्यो दिल्ली पार्ट्यो आमगेलें गोंय राखूंक येवंक ना. तेंगेलो एक मास्टर प्लॅन आसलो तो आयज आमकां कळटा. आयज ते आमगे गोंय राखपाक येयलो जाल्यार आमगे गोंयची जमनी राखपाक ते कायदे कोत्ताले. आमच्या गोंयकारां पासून ते उलयताले पूण हें कांयच जायना. आयज थोडे एक्टिविस्ट आमगे गोंयचे पार्टीचे एगेन्स्ट उलयता वोट स्प्लीट करपाक येयले म्हणटा. आमगे गोंयची पार्टी वोट स्प्लीट करूंक येवंक ना. आमगे गोंयची पार्टी हे दिल्ली पार्टयांनी इतलीं वर्सां चोरलोली ती वोटां परत घेवपाक आयज आमगे गोंयची पार्टी पॉलिटिक्सां भितर सरली. आमगे गोंयची पार्टीन चोयलें हें गोंय कितकून काबार करता, आमगे भुरग्यांचे फ्युचर कितकून काबार जाता, देवाची सृश्टी कितकून काबार जाता हें सगळें चोयन आमगे गोंयची पार्टी आयज पॉलिटिक्सां भितर सरली. आयज थोडे व्हिडिओ काडून आमी गोंयची पार्टी करता म्हणटात. तेच भाशेन बाब मनोजा गेलो एक फोटो सांकवाड्या मोडलोचे चिकवाडे एक फोटो व्हायरल केला. तेवूय हांव तुमकां सांगता. हे जेजू टायमार घडटालें. आतां आयकात. धर्मशास्त्री फारिजेव हे जेजूक सारके तिडून चोयताले सारके. कित्याक जेजू तांकां कायदे दाखयतालो आनीक वायट आहा तें तेंच्या तोंडार मारतालो. एकाच लागून ते जेजूचे जोडटाले आनी जेजूक ते कोसाक लायताले. कोसाक म्हणलोले ते टेस्ट करताले, क्वेश्चन करताले. जेजूगे तोंडांतल्यान कितें वायट मेळटा म्हूण चोयताले पूण जेजू तांकां केन्ना चुकीक सांपडनासलो. तेच भाशेन आयज मनोज बाब गोंयकारांक युनायट करता आनीक तांकां कायदे दाखयता. तेका लागून हे दिल्ली पार्ट्यो जोडटाय तेजेर आनी तेकाच लागून हिंगा एजंट दवरलो आहाय तेणी सिस्टमॅटिकली आमकां डिवायड करपाक. हे पळय हें तें कितें मेळ्ळें जाल्यार रोखडे व्हिडिओ व्हायरल करतात. पूण आमी चिंतपाक जाय गोंयच्या बाबड्यांक आमगे भुरग्यांगे फ्युचर कितें जाता तें. आयज आमचे मदीं डेवल स्पीड भितर सरलो. आमी डिवायड जायना ही सगळी दिल्ली पार्टयां कडेन. हें चेंज जावपाक जाय. आमचें मायंडसेट चेंज जावपाक जाय. प्लीज अंडरस्टँड जाय. पॉलिटिक्स म्हणटे डटी न्हू. पॉलिटिक्स म्हणटे एक देवागे पुरजे पासत एक बरो वावर. वो वावर आयज सारको जायना. कित्याक आयज हे रॉंग वोटाक लागून आख्खो सिस्टम चेंज जाता. आयज 39A बील पास जाला. गोंय काबार. आमगे फ्युचर जनरेशन काबार गोंयच्या बाबा. हें आमी चिंतपाक जाय. आयज हेच रॉंग वोटाक लागून जेजू कोरेजमा काळान कुर्सार मोत्ता. हे रॉंग वोटाक लागून डीप मिनींग आहा. हे रॉंग वोटाक डीप मिनींग आहा गोंयच्या बाबा. इल्लिगल भितर स्वता हे रॉंग वोटांतल्यान आख्खेंच इल्लिगल आमी चिंतनाय. एकाच लागून आयच्या कोरेजमा काळात जेजू कुर्साचेर मोत्ता. प्लीज अंडरस्टँड जाय. आयज 39A बिला प्रोटेस्टाक जाय जाण येयले. एक्टिविस्ट येयले, NGO येयले, व्हडले व्हडले उलोवपी येयले. पूण कोणा कडेन जावंक ना. आमी एक बरो पार्टी डिसायड करून हें गोंय राखया आनी सांबाळया. पयलीं पार्टीचो सरकार घडोवन कायदे करून तेन्नाच गोंय राखपाक जातलें. आनी ऑप्शन ना गोंयच्या बाबा आमकां. आनी ऑप्शन ना. प्लीज अंडरस्टँड जाय. पूण हें कोण सांगना. आयज जेजून बरोवन दवरलो आहा बायबलान. म्हज्या नांवान जायते जाण येतले तेंचे फाटल्यान वचो नाकात म्हणटा. आतां ही सोजमूड कितें. आयज कितलेशे जाण एक्टिविस्ट येयले, NGO येयले, व्हडले व्हडले उलयले. पूण हे तेच पार्टयांत उले आसतले. दिल्ली पार्टयांत उले आसतले. इतले वर्स 60 वर्सां हें गोंय काबार केलें तेच मनीस आसतले. पूण आमी वळखूंक जाय. तेकाच लागून जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान येतले म्हणजे व्हडले बरें सांगतले, बरें उलयतले. हें आमी वळखून काडपाक जाय आनी तेच फाटल्यान वचोंक पडना. हें पळय हें तें. आयज प्रोटेस्टां कॅन्डल मार्च चलता. हें कित्याक लागून चलता. आमच्या पातकांक लागून. हें आमच्या पातकां हे रॉंग वोटाक लागून. आयज हे रॉंग वोटाक लागून जेजू कुर्साचेर मोता. पूण ही प्रोटेस्टां हीच ती प्रोटेस्टां हे रॉंग वोटाक लागून येयली. पूण आमी चिंतनाय. आमी निवडून हाडलो MLA आमच्या हाती आहाय जाल्यार चिंतपाक जाय. आयज प्रोटेस्ट कोताय, ओकमान कोताय आमी जेजू. ओकमान कोताय. प्रोटेस्टांट कॅन्डल मार्च मिनींग कितें. मिनींग ना तेका. आयज हांव पातो कोत्ता हे रॉंग वोटाक लागून. तेकाच लागून ही कॅन्डल मार्च आनी हजरांनी येतली कॅन्डल मार्च. कितें गोंयच्या बाबा. आयज देवान आमकां सगल्यांक नोट केलें. A to Z मनशांक नोट केलें. आतां आयकात. मॅथ्यू चॅप्टर 7 21 to 23 ह्या टॉपिकान जेजू आमकां सगल्यांक विचारता. स्वर्गी राज्यान कोण भितर सरतो काय म्हणटा. मागीर जेजू म्हणटा म्हाका सोमया म्हणून कोणूच स्वर्गी राज्यान भितर सरची ना.
पूण स्वर्गार आसत्या बापाची कुशी कोत्ता तीच स्वर्गी राजान भितर सोदतली म्हणटा. आतां एग्जाम्पल दिता तुमकां. सोमी म्हणलोलो आमगेलो जेजू. आमी सोमया सोमया म्हणून चर्ची मिसा वयताय, तेज कोत्ताय, मागणी कोत्ताय, रोजार कोत्ताय. क्रिसमस केलो आतां मिस्टर कोत्तली. हें करून आमी स्वर्गी राजान भितर सरपाना म्हणटा जेजू. कित्याक आयज देवागे खुशी करपाक जाय आमी. आयज देवागे खुशी कितें? आयज एक बरी पार्टी चूज करून हें गोंय राखपाक मागता जेजू. हें जायना. आयज आमी खुंयचे पार्टीक वोट कोत्तली. सोपूत दिलो पार्टीक वोट कोत्तली. सोपूत घेवपाक जायना. आनी घेयलोय जाल्यार तो बायबलान बरोवन दवरला तो मोडूंक जायना. आयज खुंयचे पार्टीन सोपूत मोडला चिंताय गोंयचे पावना. आयज हे पार्टयांक आमी वोट केलो जाल्यार स्वर्गी राजान भितर सोदतली जेजू विचारता. इलेक्शना टायमार पयशे वांटूंक जायनाय. पंच सरपंच नेटान पयशे वांटताय. हे पार्टयांक वोट केलो जाल्यार आमी स्वर्गी राजान भितर सोदतली जेजू विचारता. मागीर जेजू आनीकूय म्हणटा व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो दीस येतो सोबार जाणां म्हाका म्हणटली म्हणटा. तो दीस म्हणलोलो कितें? आयज जोडटे दीस येता. जेजू सॉर्ट आवट कोत्ता इफेर ना तोडोवपाक. बरे मनशांक आनी वायट मनशांक कुशीन कुशीन काडटा. तेन्ना सगळीं भिताय सारकीं. मागीर म्हणटा एक एकलो आन्सर दिता, जबाब दिता. सोमया सोमया तुज्या नांवान आमी संदेश पुरगोटलो न्हय. आतां हेजो मिनींग कितें? संदेश पुरगोटप म्हणजे देवागेली एक मेसेज. ते मेसेजींत बरो वावर येता. जावं देवागे उतर आतां आमी मिसा भेटेन कोयर कोत्तात, जावं आल्ताराची रिडींग कोत्तात. वडील आमकां सोजमूण दिता देवागेली. पूण ही सगळीं जेजू कोटसरात म्हणटा धाडायता. कित्याक आयज आमी गोंय राखपाक विसरले. जेजू देवाक जाय आयज हें गोंय राखलोलें आनी सांबाळलोलें. आपल्यागे फुडली जनरेशन येवपाक, फुडली पिळगाक येवपाक कबार जाता. नीज गोंयकारांक काबार जाताय. हेका लागून आयज आपल्याक आनी कांय नाका तुमगेलें हें मीस नाका तें नाका. आयज गोंय सांबाळलो जाय म्हणटा जेजू. हे एग्जाम्पलाक घेवपाक सांगता. आयज एग्जाम्पलाक कितकोन घेवपाक सांगता. जे देवाक जाय बरो इम्पॉर्टंट आहा थिंगा देवागे उतर घेवन सोजमोणी दिवपाक जाय म्हणटा. हे पळय हें तें आयज देवाक चड गरज आहे गोंय राखलोलें आनी सांबाळलोलें आपले फुडली जनरेशना पासत, फुडली पिळगे पासत. हे पळय हेका लागून हें मागता जेजू. आयज गोंय राखून आयज जेजू मागता, देव मागता गोंयचे पाडे सापोर्ट कर आनी हें गोंय आपल्यागे राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आतां गोंयचे पाडे कित्याक म्हणटा? जेजू देवान पळयलें इतलीं 60 वर्सां खुंयचे पाटेन गोंय काबार केलां, खुंयचे पाटेन लुटून चोरून काबार केलां. हें सगळीं जाणा देव. आयज देव एप्रिशिएट करता ही गोंयचे पाटी. आयज एक क्रांतिकारी बाब भयणां वावुरताय दीस रात आपल्या गोंय राखपाक उरलें तें सांबाळ. थोडी सपोर्ट कोत्ताय गोंयचे पाटीक, वालोर तेंकां. तेकाच लागून जेजू म्हणटा कोट स्वरात म्हजे सोदशिल्ले हांवें तुमकां केन्नाच ओळखूंक ना. आतां वळखील कोणाकू आमकां जी कोण आमी गोंयचे पाटीक सपोर्ट कोत्ताय तेंकां. आनी हीच देवागेली आस आसा गोंयचे पाटीक सपोर्ट करून हें गोंय राखपाचें. कित्याक देव जाणा कोण लुटलां गोंय, कोण लुटता आनी कोण काबार करता आनी कोण गोंय खुंयचे पाटी गोंय सांबाळपाक वावुरता. हे पळय येती हीच आमी स्वर्गी राज्यां भितर सोदतलीं. आयज क्रांतिकारी बाब भयणां जायते आमगेलीं वोट कोत्ताय आपल्या सगळें चिंतून एक गोंयचे पाटीक तींच स्वर्गी राज्यां भितर सोदतलीं. हो मुगे व्हिडिओ कवर करचे आदीं हांव एकूच मागतां ही दोनूय सिटां आमी चड आनी चड मतांनी निवडून हाडया. सगळे मुगे गोंयचे बाब भयणां उलो माता आनी एक तरेन जेजू सांगते भाशेन आमी स्वर्गी राज्यान भितर सरया. मागीर लास्टाक जेजू म्हणटा कोट स्वरान म्हजी सोदशिल्लीं खोटेपण कोत्तेले न्हू हांवें तुमकां केन्नाच ओळखूंक ना. आतां वळखील कोणाकू आमकां नीज गोंयचे पाटीक वोट कोत्ताय तेंकां आमी गोंयचे पाटीक वोट करया आनी एक तरेन जेजू सांगते भाशेन आमी स्वर्गी राज्यान भितर सरया. हो मुगे व्हिडिओ कवर करचे आदीं हांव एकूच मागतां कोणाकूय मुगे गोंयचे बाब भयणाक हांव मिसगायड कोत दिसता जाल्यार हांव तुमकां ही मुगे बायबलांतली सोजमोणी घेवन तुमकां दाखयतां. हो मुगे व्हिडिओ कवर करचे आदीं सगळे मुगे गोंयचे बाब भयणाक देव बरें करूं म्हणटा. देव